म्हापसा पालिका बाजारात फुलांचो बाजार आशिल्ली बिल्डिंग मोडून नवी इमारत बांधपाक थळाव्या वेपाऱ्यांनी खर विरोध केला। सगळ्यांक विश्वासात घेऊनच नवी बिल्डिंग बांधतले अशें नगराध्यक्ष संदीप फळारी म्हणटा। सरकाराकडच्यान व्हडा प्रमाणात निधी मेळपाची शक्यता आशिल्ल्यान हो निर्णय महापालिकेन घेतला। म्हापसा पालिका मार्केटांतलो फुलांचो बाजार मोडून नवे मार्केट बांधपाचें पालिकेन थारायला। पालिकेचो हो निर्णय थळाव्या वेपाऱ्यांक मान्य ना। मार्केटाक आमी हात लावंक दिवचे ना, सगळे एकठांय जावन इतलेंच। तिका जाता म्युनिसिपालिटी कडेन जालें सुदरावपाचें आनी हेंच मार्केट बरें करूं येता तिच्या जाता, तेंच्या जायना तें करूंक सोदिनात तेका जावं नवो प्रोजेक्ट बांदूं न्ही तेका। आनी म्हाजें एक सांगणें आसा तुमकां, जर तूं नवो प्रोजेक्ट करता भायर जायतीं शेतां पडलेलीं आहा, लोक येतात आनी बिल्डिंगां बांदतात, थंयसर एक व्हडलें शेत घेवपाचें आनी व्हडलो प्रोजेक्ट कर मरे, बांद 3-4 वर्सां लावता न्ही, आमकां जायना। नवे मार्केट बांधताना सगळ्यांक विश्वासान घेतले अशें नगराध्यक्ष संदीप फळारीन स्पश्ट केला। आमी तुमकां हात लावंक दिवचे ना, हांगा तूं येत जाल्यार खबरदार अशी जर कोण भाशा वापरूंक सोदता जाल्यार म्हाका दिसता की ते योग्य न्हू। आनी आमी विचार करपाक जाय, एकूच परत रिपीट करूंक सोदता की सगळ्या स्टेक होल्डरांचो विचार जावपाक जाय डिसिजन घेतना, आनी तसो विचार करूनच म्युनिसिपालिटीन हो निर्णय घेतला। आनी महत्वाचें म्हणजे हो जो निर्णय आसा म्युनिसिपालिटीचो, हो ठराव जो पास केला तो एकमतान पास जाल्लो आसा, युनॅनिमस डिसिजन आसा म्युनिसिपालिटीचें। तेन्ना हे जे आमी करतले, जेन्ना आमी फुडली स्टेप्स घेतले पळय तेन्ना तांकां विश्वासान घेवनूच करतले म्हणून काल स्पश्टपणे सांगलेलें आसा। तेन्ना कोणे असो मनान डावट घेवपाची गरज ना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। चडश्यो पालिका दिल्ल्या पैशांचो विलो जाय तसो लायनात। पालिकांनी कार्यक्षमता दाखयल्यार पैसो दिवं येता अशें नगर नियोजन मंत्री फ्रांसिस डिसुझान म्हळां। मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकाक मेळ्ळे उपरांत तो उलयतालो। पालिकेक पुराय वेळ मुख्याधिकारी, इंजिनियर आनी कामांक पैसो दिवपाचें उतर ताणें दिलां। पालिकेन प्रस्ताव धाडल्यार मुरगांवचे प्रभाग वाडोवं येता अशें मत ताणें उक्तायलें। पालिकांक दिल्ल्या पैशाचे विल्याची युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां सरकारा मेरेन पावनात हो सध्या ऑडिटाचो मोठो प्रस्न जाला। पालिका दिल्लो पैसो बरे तरेन वापरतात काय ना हाचोच दुबाव। कामांक म्हूण सरकारान दिल्लो पैसो पालिकांनी बरे तरेन वापरल्यार आनीक पैसो दिवं येता, मात विलो लायनासतना रावपी पालिकांक पैसो दिवन उपेग ना हेंय फ्रांसिस डिसोझान स्पश्ट केला। आनी हांवें तर पब्लिकली अनाउन्स केला, जाहीर अनाउन्समेंट केला की युटिलायझेशन गावल्या बरोबर फुडले पैसे दिवचो ना म्हणून। तांकां सांगलां कितें की ते बरे भशेन फास्ट काम करीत जाल्यार तांकां 2 ग्रांट गावतले, ह्या वर्साचे आनी फुडल्या वर्साचे। हे इलेक्शन इयरान हे फुडल्या वर्सान ते इलेक्शन इयर तांचे म्हणटकच ते सारकें काम करीत फास्ट काम करीत जाल्यार तांकां 2 ग्रांटाचो फायदो गावं येता म्हणून एकूच वर्साचे गावतले पयशे। फ्रांसिसान मुरगांवचे नगरसेवकांची गाराणी आयकली। तांकां रेग्युलर चीफ ऑफिसर ना, चीफ ऑफिसर आहा पळय तो पार्ट टायम म्हणटकच तेंची मागणी आसली की रेग्युलर चीफ ऑफिसर आसपा जाय। म्हणजे दुसरें तांकां इंजिनियरींग कमी पडटा। तिसरें म्हणजे तरेतरेचे जे कडेन प्रोजेक्ट आहा पळय जे जी सुडाक दिल्ल्या तेजेरूय विशय केल्लो आहा। तांकां डेव्हलपमेंट ग्रांट्साचो विशय केल्लो आहा। डेव्हलपमेंट ग्रांट्स म्हणजे तेंचे वार्षिक तांकां ग्रांट्स गावता सादारण 10 लाख एक पर वॉर्ड, एक 10 लाख पर वॉर्ड गावता पळय तोय विशय केल्लो आहा। मुरगांव पालिकेचे प्रभाग वाडोवपाचोय प्रस्न कांय नगरसेवकांनी काडलो। फ्रांसिस म्हणटा पालिकेन तसो प्रस्ताव धाडल्यार सरकार मान्यताय दिवपाचो विचार करूंक शकता। करी येता वॉर्ड वाडोवं येता। म्हाकाय अंदाज आहा की थोडे वॉर्ड 5,000-1,000चेर आहात, 5,500चेर वॉर्ड आहात आनी थोडे 2,500-3,000चेर 3,000चेर आहात। म्हणटा ही डिस्क्रिपन्सी खूब जाता। एका कावन्सिलराक थोडें काम आसता, एका कावन्सिलराक चड काम आसता। म्हणटा ते रॅशनलायज करून एके बरोबर करपा जाय, एक एवरेज काडपा जाय। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। गोय मार्केटिंग फेडरेशनान नित्याक लागता ते कांय सामान सवाय दिवपा खातीर सहकार लाभ म्हण नवी येवजण काडल्या। साकर, तोरची दाळ, वाटाणे आनी हेर कांय सामान ह्या येवजणे खाला विकतले। गोंयांतल्या सगळ्या सहकार भांडारांनी शेनवार सावन ही येवजण चालीक लायतले। फेडरेशनाच्या भांगरा उत्सवा निमतान ही येवजण काडल्या। गोवा मार्केटिंग फेडरेशनाक अंदू 50 वर्सां जातात। त्या खातीर फेडरेशनान गिरायकां खातीर खासा येवजण तयार केल्या। ह्या येवजणे खाला साकर, तोरची दाळ, रवो असल्यो कांय वस्तू सवाय दरान मेळटल्यो।
आमी एक नवी स्कीम, जी स्कीम सहकार लाभ ह्या नांवान आमी चालू करतात. तर हे स्किमीच्या अंतर्गत आमचे कडेन आमी एक 5-6 आयटम जे आसा जे दैनंदीक घरान लागता, हे आयटम आमी कमी रेटान लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमचो हो प्रयत्न. हें जें कार्ड तयार केलां ते कार्डाची रजिस्ट्रेशन फी आसा 20 रुपया. 20 रुपया दिवन रजिस्टर जावपाचें आनी हें कार्ड आमी अवेलेबल करतले, जो कोण रजिस्टर आपलें नांव करता ताका. आनी ह्या कार्डाचेर हे आयटम आमी ह्या रेटीन दितले. जी तुरदा मार्केट रेटाक जी 76 रुपया सुमार आसा ती आमी 71 रुपया 15 पयशांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तशेंच वाटाणा जो डेली लागता घरान ऑलमोस्ट, ताजो मार्केट रेट आसा तो 43 रुपया, तो आमी 39 रुपया पर्यंत 39 रुपया 57 पयशांक लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. शेनवारा 7 जुनाच्यान गोंयांतल्या सगळ्या सहकारी भांडारांनी ही येवजण चालीक लागतली. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.